बसवाल्यांनी अचकीत बशी भायर सरपाचोच रस्तो आडायल्ल्यान शेकड्यांनी प्रवासी बस स्टँडार अडकून पडले। आरटीओ आयले बगर वाट उक्ती करचे नात अशी भूमिका तांणी घेतली। पुलीस रोखडेच बस स्टँडार धावले। आमकां ते हॅरसमेंट पळोवपाक जाता। दिस इज बीन गोइंग फॉर लास्ट 2 मंथ्स। वो आमकां हॅरसमेंट ते आमकां चलन दिता आनी आमी आमच्या कोण म्हणटा ते जायना जाल्यार तुमी गाडी बंद कर म्हणटा आमकां जायना पळोवपाक। तेचेच ऑफिसर आमकां सांगता की गाडी तुमच्या चलोवपाक जायना फॉरान बंद कर तुमची गाडी म्हणून। ताका लागून आज वयचो स्टेप घेतलो आमी ऑलरेडी डीटीकय कळयला की अशें आमचे प्रॉब्लेम आहा म्हणून। आनी तो म्हणटा की तो हेच ऑफिसर आमकां सांगतात तुमचे प्रॉब्लेम आल्यार तुमी असो सीएमा सांगा म्हणून। आमकां सीएमा गरज ना, आमकां सांगपाची गरज ना। फाल्यां जर प्रायवेट बंद जायत ह्यो बसी जाल्यार कदंबाची इतली मनमानी जातली। कित्याक कदंबा ह्यो केन्नाच लोकांले पोटली घेयना, दारां लोकां देंवयना, तेंचे कडेन टूल बॉक्स ना आनी हे सगळे आमी करता। मडगांवचो पुलीस निरीक्षक चेतन पाटीलान मध्यस्थी करून बसवाल्यांक आरटीओ कडेन व्हेले। ते प्रमाण ते सगळेच येरादारी उपसंचालक प्रकाश खोलकाराक मेळ्ळे। खोलकाराच्या म्हणण्या प्रमाण प्रवाशांनीच ह्या बसवाल्यांचेर कागाळी केल्यात। मेळत तशे लोकांक भरतात आनी कंडक्टर ड्रायव्हर लोकांक सतायतात म्हणून। तांचे कितें ग्रीवन्सीस आसा ते तांकां रिप्रेझेंटेशन दी म्हटलं दॅट आय वील फॉरवर्ड इट म्हणून सांगलां। वायलेशन्स, एक्सेस पॅसेंजर्स विदाउट युनिफॉर्म्स, कंप्लेंट्स लॉड्ज बाय द पब्लीक, जनरल पब्लीक अगेन्स्ट देअर ओवर क्राउडिंग, misbehaving with the conductors, drivers. All the complaints lodged by the public आता ईमेलाचेर हाजेर व्हॉट्सएपाचेर हाजेर सगळे कंप्लेनी धाडत असतात ओवर क्राउडिंग। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।